Menino, त्यानंतर अगवत मग कालच्या दिसा सर्वेस बरानं ताची सशिया पळयलो. आमच्या भावाचे या संवसारांतले कश्ट कालच्या दिसा हाडू जाले आनी कश्ट नातिल्ल्या सदांच सुख भोगोवपाच्या गावाक तो भायसर गेला. त्या निमंत्रण आमच्या भावा खातीर देवाक आमी दिन वाचुया, कित्याक ताच्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन आनी ताच्या परिसरांत देवाच्या मोगाचे हातेर जावन ताणें प्रयत्न केल्ले आनी तें जाल्लो. देखून देवाक आमी अर्घ्यां दिवया आनी ताका आमी समर्पिया. आनी एक मनीस देवाचें देणें आनी कितें तो ह्या संवसारांत करता तें फाटीं देवाक दिवचें देणें आनी ताच्या बऱ्या जिविता वरवीं ताणें देवाक इनाम जावन दिलां. त्या खातीर आमी दिन वाचुया. ताणें बावर्तान बद्दल्लें सासणीक इनाम सर्वेस फॉर देव ताका हो करून दी, ताची पातकां बक्षून ताका सासणीक सूख दिवन दी म्हूण आमी मागया. कश्टांतल्यान येया, वर्सान भोगतेल्यान येया, दितालो विशेवाक तुमकां. कश्टांतल्यान येया, वर्सान भोगतेल्यान येया, दितालो विशेवाक तुमकां. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससण्याच्या देवा, आमी तुका सर पडून प्रार्थना तुझ्या साकरा स्त्यानीचो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सरशी येवन तुवें फरमायले. ताका उजवडचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरान वचो आनी भक्ताच्या निवासनांनी अब्रामाक आनी ताचे संतते बसयल्ल्या बागी प्रकाशान तो आसो. ताच्या आत्म्याक चलयत नश्ट जायना जावन बगार वर्त तो पुनर्जीवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस बरयतना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. ताच्या अपराध आनी पातकां बोगोस आनी तो तुजे सवय आमात जिवेत आनी सासणेचें राज जडू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी प्रार्थुया. काकुतीच्या बापा आनी सर जोडीच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळो जिविताच्या उजवाडान बदलताय. तुका सुस्कारतेल्या तुज्या साकरा साकरणीचे तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्वरा जा तूं आमचो आसरो आनी व्हड आनी ह्या दुखाच्या काळोखान आनी वेळा पदां तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशी दावोशी कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांत दिसर तुका पसून भेटली थंय आमच्या भावा कडेन आमकांय तूं एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. हे हांवें आयकलां. इतलें मात्र न्हय, पवित्र सभेचो मोगितो जावन आशिल्लो. पिरगजेंत जायते गुरकार जावन सेवा ताणें दिल्ली आनी संघ संस्थांनी सेवा ताणें दिल्ली आनी ताच्या भुरग्यांक पळयत आसतना बऱ्या फुडाराक ताणें पावयलां. नितीन आनी शिस्तेन ताणें वागयलां म्हूण सांगून आमकां कळटा. आनी अशें एक बरें कुटाम पवित्र सभेक समाजीक ताणें दिलां. तो संतोशानच आशिल्लो म्हणून न्हय, जायते खंत बेजारे खंडीत जावन ताका आशिल्ली पूण तो दाखयनातलो. ताच्या बावर्तान आनी बरवशान भरलेल्या जिवितांत मागण्याच्या जिवितांत सक्कड ताणें वोवयल्लें. हें ताका पळयत आसतना कळटालें. चड तो उलयनातलो पूण चडीत बरवसतालो आनी पात येतालो. हें हांवें ताच्या मुखामळार पळयल्लें जावन आसा. देखून आमी अर्घां दिता आनी आमच्या भावाक सासणेचो विशय हांव मागता आनी श्रद्धांजली ताका पाठयता आनी ताच्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन मित्रां आनी रेखा आनी डेरीक तशेंच
मिलाग्रीक बुजावण पटयता आनी तसो मोगा स्वभाव सदांच संगात दिल्लो वजवल्ड ताकाय हांव बुजावण पटयता. आमच्या बाबाच्या आत्म्याक मागोवंक 7व्या दिसाचे मीस यस शनिवारा 13 तारखेर सकाळीं 8 वरार आसतलें. यस शनिवारा 13 तारखेर सकाळीं 8 वरांचेर आसतलें. दुखेस्त कुटुंबान तुमकां सोमेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आपोवणें दिलां. तशेंच विरगज कुटुंबा तर्फेन आनी आमच्या सोमेस्तां तर्फेन आतां श्रद्धांजली पाठोवंक मुखार येता वाड्यागारन आनी कुटुंबाक लागशिल्ली श्रीमती जयश्री मोंतेरो. मोगाच्यानु आमचो भाव स्टॅनी मोंतेरो ची जिणी नियाळतना आमकां पयले येवचो उडास ताचो गट गंभीर थाळो. ताचे ते आमचे गांवांत गरजेचे संगतीक वर्सो तसलो जावन नासलो. जावं ती ताच्या भुरग्यांक जागोवचें कुटुंबाच्यांक शेजारच्यांक वाड्यागारांक मार्गदर्शन दिवचें आमकां आयकूंक मेळटलें. आनी हे तांणी करीत जाल्यार ताच्या मागण्यांचें भावार्थाचें जबाबदारेचें जिवीतच कारण. तसो बापूय देवादीन जोसेफ मोंतेरो आनी आवय लुसी मोंतेरोच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी सवो जावन एक निर्दिश्ट उद्देशाचें आनी शेवटाचें जिवीत तो जियेला म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. ताच्या सगळ्या जिणेचेर एक पाटी दिश्ट घालता आसतना ताची सगळी जिणी 4 प्रमुख संगतींनी पिंत्रावेत. पयलें तो एक मागण्याचो मनीस. मागणेच ताचे जिविताचे दार जावन आसलें. सर्वेस भरसर घर बांदिना तर वावराड्याचो वावर व्यर्थ म्हणली उतरां ताच्या जिविताक दर म्हूण दिसतालीं. भुरग्यांक ताच्या मागण्याच्या बळान वाडयलें आनी तांकां फुडार दिलो. आनी तशींच ताच्या जिविताच्या सुख दुखांत प्रत्येक जावन आपली मोगाची पुतीन लीना मोंतेरो देवादीन जाल्ल्या वेळार हेच मागणें ताका बळ जावन आसलें. दुसऱ्यान तो एक शिस्तेचो मनीस. स्टॅनी बापू मस्त जागृत कायेचो शिस्तेचो सक्रांती सिस्टमॅटीक. खंयचेय तो अर्दे कुरे काम करिनातलो. सदांच बरी नितळाय आनी केल्लें काम पुर्तें करतलो आनी हेरांकी तशें करूंक सांगतलो आनी तो शिकयतलो. देखून तो एक शिस्तेचो बापूय जावन एक बरो संदेश आमकां दिता. तिसऱ्यान तो एक इगर्जमतेचो मनीस, समाजाचो मनीस. 2 अवद्याक बाळक जेजू वाड्याचो गुरकार तो जालो आनी विशिश्ट सेवा ताणें दिली. वाड्याचो प्रतिनिधी तो जालो आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करच्या विशेन पावलाचो अध्यक्ष जावन ताणें बरी सेवा दिल्या म्हूण सांगूंक ह्या वक्ता म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. आमच्या इगर्जेच्या इन्फंट जिजस इस्कॉलाच्या बाळपणार 2 इस्कालाची बसां धांवडून भुरग्यांक हाड तांणी तांचो पाठिंबो इस्कालाकी दिला. आनी चवथ्यान सांगचें जाल्यार तो एक सोंसणीकायेचो, बऱ्या कामाचो आनी बऱ्या वावराचो मनीस. मंजेश्वरांतावन सक्टप्रास पयलें गल्पाक गेल्लो तो गल्पांत 21 वर्सां वावुरलो आनी थंयसर एक बरो मेकॅनीक जावन नावेल्लें म्हूण सांगलें आमी आयकलां. सांत पावलान देसोलोनिकागारा बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वास्वरांत आमी वाचता, तुमचे सोवे आसतना आमी काम करिनासतना भवनांतल्या आनी कोणाचीय आमी फुकटाक जेवल्ले ना, केल्लें ना. तुमचे मदें कोणूच एक वजे जायनाये म्हणून कश्ट आनी पुरासान लेगीत नासतना दीस रात गामपीण आमी काम केलां. असल्यास मनोभावाचो, असल्यास सक्तेचो जावन आसलो आमच्या रेखा मित्रा डेरिकाचो बापूय, आमचो स्टॅनी बापू. दुखाच्या दिसा पाटी वेतय तर 11 वर्सां पयले स्टॅनी बापूची पतीन ब्रेन एमरेज पिडेन देवादीन जाली आनी परच्या मंगळारा काळजागात पिडेन बली जाल्लो आमचो भाव काल 8 तारखेर फांत्यार आपल्या 79 वर्सां प्रायेर देवाच्या घरा शाश्वत जिवनच्याक भायर सरून गेला.
मोगाळ भावानो भयणीनो, आज आमचे मुखार आसा ताची सून मिलाग्री मोंतेरो आनी ताचो भाव जेरी अंकल. ताचो उल्लेख आज खरी जैस. स्टॅनी बाप्पू तांचो मोग केला. ताच्या भावान आनी ताच्या सुनेन ताका बरें करून पळयला. एकामेकांतय तांचो हुस्को आनी मोग स्टॅनी बापून आमकां सोडवेची वर्ती देख जावन आसा. आखेर करता आसतना सांव पावलाची उतरां म्हाका उगडास येतात. म्हजी जू हांव बरें झुजलां, म्हजी दाव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला शेवट पर्यंत. ही उतरां आमच्या स्टॅनी बापूक खरीच लागू जातात. रचनारान ताका दिल्लें मिसांव आनी काम बरें करून केलां आनी देवाच्या मोगाक साक्षी तो जाला. तर सर्वीसभर देव काकुळदार बाप ताची मनशां आसकतकायेन केल्ली पदकां भोगसून दी, ताका नितळ करून दी. ते सर्गींचें इनाम ससनीक सुख फावो करून दी म्हूण मागया आनी सांगाता म्हणया. ससनाचो विशव दी ताका ये सोमया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंकोवन दी. ताचो आत्मो समाधानांत विशव घेवन दी. आमीन. वाड्यान ताणें दिल्ली सेवा मानून घेवन वर्त्या अभिमानान बाळोक जेजू वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी रीत अर्पून अंतीम नमान पाठयतात. उपकार बावडची 2 उतरां दुखेस कुटुंबा तर्फेन. देवादीन आमच्या भावाच्या आत्म्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटून अंतीम विदाय पाठयल्या. अस्वस्थ जाल्ल्या वेळी बरी भलायके खातीर मागल्ल्या. कालच्या दिसा घरा येवन दुखीस कुटुंबाक बुसयल्या. विगार मानादीक एडविन फ्रांसीस पिंटो बापांचो उपकार बावडटा. काल जगात पिडे वेळार चिकित्सा दिल्ल्या ओमेगा आस्पत्रेच्या दोतोरांचो, नर्सांचो, सिबंदी वर्गांचो उपकार बावडटा. फाटल्या 3 वर्सांनी सदांच इन्सुलीन दिल्ल्या श्रीमती जॉयसी डिसिल्वाचो उपकार बावडटा. तुर्त परिस्थिती वेळार कुमोग केल्या तशेंच हर एक संगतीन आदारसून सुदारसिल्ल्या हर एकल्याचो नांव काडिनासतना उपकार बावडटा. अस्वस्थ जाल्ल्या वेळी आस्पत्रेक भेट दिवन ताच्या भलायके खातीर मागल्ल्या सर्वांचो, तशेंच कालच्या दिसा तावन आतां पर्यंत स्टॅनी बापूच्या आत्म्या खातीर मागून मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन अंतीम श्रद्धांजली पाठयल्या कुटुंबाक बुसयल्या वाड्याच्या गुरकारनीचो, प्रतिनिधीचो, शेजाऱ्यांचो, वाड्यागारांचो, कुटुंबादारांचो, इश्टामित्रांचो, पिरगजगारांचो, आदार दिल्ल्या सोमेस्तांचो एकाच उतरान उपकार बावडटा. देव बरें करूं. आदेस बाप्पू तुका आदेस. आमच्या भावाचो स्टॅनीचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता पुनः जिवंत जातलो म्हूण तिरभरवशन आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक स्टॅनीक तुवें सबार देण्यांनी भरलय. कुटुंबाचें देणें, भुरग्यां बाळाचें देणें, भावार्थाचें देणें ताका तुवें दिलें. अशें तुजें उदार मनाचें आनी क्रिस्ताचें भक्ताचे एकवटाची खुणां ताचे मुखांत आमकां तुवें दिल्ली. देखून आमी तुका दिनवासता. सरेस्पर आमचे प्रार्थना तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक स्टॅनीक आज सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्ता सवें पावून तुजे सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. देव दो तुका वैकुंठांत घेवन व्हरो. तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करूं. देवा
सुमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडात विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतले जे फोंड तुवें पवित्र केलय अशें जरी कोणी निक्या पंक्ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळ्ळो तूं आमचे पुनर्जीवनपणांनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश बघून ताका पावय तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा चडशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सुमयाचे अधीन करूया सुमया आपले शादीन ताका वेगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बाबा पासत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्त लागीं प्रार्थुया ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत आनी म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सुमया आमची तुका पसून काड तुवें मेल्ल्यान जिवन केली आमच्या भावाक सासनीक जिवीत दी आपले बाप रडल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजन घे आमच्या भावाक पवित्र स्थाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या बागेमतीच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडीर तुज्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भावा तुजे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरोवशान आमकां धैर्य दी सुमयान शिकयलें प्रार्थना संगता म्हणया आमच्या बाबा सतीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सदांच जाता तशेंच सरांचो आमचो दीस पत्रकात आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयल्या आनी आमकां तारे पडोवंक नाका पूण आमकां निवाज सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक ताका मोहन असलें खऱ्या भावार्थन हांगा ताका भावार्थन एकवट आयलो तेच बरी तुजे काकोती सर्गी देव तुज्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवा तूं भक्ती बरी मागणी आमकां दिताय आज भक्तीने केपिल्ल्या या तुज्या साकरा स्टॅनी मंतेरोक विसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखान वांटलो पळय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सासना सर्वेस पोरात ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर सर्वेस पोरात ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर तुझी खुशी हम तुझ्या